कुट्टरी वाठारांतली शेतां लुवणेक आयल्यात, पूण कर्फ्यूक लागून मानाय मेळप कुस्तार जाला. गोंयांत सध्या कर्फ्यू चालू आसा. लोकांक एकठांय येवपाक मेळना. भात लुवपाचे दीस, पूण ते खातीर मानाय मेळप कुस्तार जाला. कुट्टरी वाठारांत थळाव्यांक मजतीक घेवन लुवणेक सुरवात जाल्या. थळावो आमदार रेजिनाल्ड कितें सांगता पळयात. ही म्हयने आड आमगेली हे भाशेन आमचे कडेन 1 2 3 4 आड्या हे फाटी हे पिकेक आमी थोडे रोयताय, दुसरे पिकेक चड रोयताय. हेच्या डबल जाता. राय मानोरा सगळे रोयताय आमी. आतां मानोरा एकू कोणे रोयताय आतां आनी राय एक कोडे रोयताय हे पिकेक. दीस इज द सेकंड पीक. आतां हे फावटी आमकां मातशे त्रास जाले. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गेल्या त्या वर्सा आमगे पयशे दिवं नाय. कांय कारणां लागून उरले. दिवपा वेळार तेंगे लॉकडावन जालें आनी हे फावटी आमी डायरेक्ट मारलें. हांवें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान देखून इन्फॉर्म करूं ना. आनी आमकां एकू ऑपरेटर आसलोलो. नशीब बरें आहा, एक ऑपरेटर आनी आमगेल्या भुरग्यांगेन आमी स्टार्ट केली मिशिनां. जावं म्हण तूं सक्सेसफूल जालें आनी 2 शेत उरलें. ती आनी एक 8 दिसान जातलें. मागीर आमी आमगे जालें काय ना भायर वयतले हेल्प करपाक कोणाकूच. हे फावट दोनी मशीन आहाय. दुसरे मशिनाकूय आमी हेल्प केलें. आमी खंयचे ऑपरेटर हाड कितें करून तें केलें. कित्याक गव्हर्मेंटान सांगिलां भायले ऑपरेटर हाडूं जायना म्हूण. आमी ऑलमोस्ट आनी 6 मशीन स्टार्ट केली एज बाय. सो आय हेल्प देम गेट द मशीन्स. शेतकारांक खंय तरी पावपाक. आतां मुगे ऑपरेटरा मदें हांवें दुसरे ऑपरेटर घालनाय कित्याक बिकॉज ऑफ दीस कोरोना वायरस. हांवें म्हणटा हांवें दोनी मशीन स्टार्ट केली आनी दोनी मशीन हें केली, दोनी मशिनान चलयलें. हे फावटी आमी फर्स्ट टायम लोकांक कितें पयशे दिले डिझलाक. कित्याक डिझलूय हाडपाक आनी डिझलाक ते पयशे दिना जाल्यार कॅश दिना जाल्यार हें करना म्हणून लागलें. आमगे मातशें पेमेंट डिले जाता आनी आमकां क्रेडीट मेळटा आनी आमकां कितें बरें जाता. बट हे फावटी तो क्रेडीटूय ना म्हणपाक लागलो. सॉल कॅश टर्म्स. सो आमी कितें केलें, आमी शेतकारांक सांगिल्लें हे फावटी म्हणजे तुमी एटलिस्ट डिझला पूण थोडे पयशे दिये आनी तुमी घाले. हांव आनी हें करना आनी डिपार्टमेंटाक देखून आमी कोडूच न्ही. मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सीन तांकां परमिशन मेळटलें.